तिनूय शुभवर्तमानकार ह्या महान घडणेची आमकां खबर सांगता आनी ह्या घडणेची खबर सांगचे पयलीं मोगाच्या भावान म्हयनो आमकां पयलें कितें जालें तें कळोंक जाय. तें म्हणल्यार जेजूचे शीस जेजू बरोबर भोंवून ताचे बरोबर वेळ सारून ते ताका ताणें पळयल्लो. तरी आसतना तांचे मनांत एक प्रश्न आसा तो म्हणल्यार हो राबाय कोण, हो जेजू कोण जाका आमी आमचें आख्खें जिवीत जोडलोलें आसा तो, हो मसाया कोण काय म्हण ते तांच्या मनांत तो प्रश्न आहलो. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान थोडे दीस फाटीं जेजू तांचे लागीं विचारता, म्हाका लोक कोण सोदतात? आनी शीस म्हणटात तुका लोक जुआंव बावतिस्त आनी दुसरे प्रवादी म्हूण लेखतात. पूण जेजू तांकां आनी एकदां विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी तांचे सगळ्यां मदलो पेद्रू सगळ्यांच्या वतीन उलयता तो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी मागीर जेन्ना जेजू तांकां सांगता की ताचें मरण कशे भाशेन जातलें तें ताका जेजू जाल्ल्या गेल्या उपरांत धरून वयतले बी, तेन्ना पेद्रू परतून उठ्ठा आनी म्हणटा, सायबा हें तुका केन्नाच करूंक दिवचें ना आनी हें करूंक नजो. आनी जेजू ताका असलो एक जबाब दिता जो पेद्रून घडये अदमाशिल्लो नासलो घडये. जेजू म्हणटा, फाटीसर सुयतना तूं म्हज्या ह्या मिसावांत एक आडकूड कशी म्हण हो जबाब दिता. आनी मोगाच्या भावान तेन्नाच ह्या शिसांक हें कांयच कळना, तांच्या मतींत हें कांयच समजना, तांकां जेजू कितें उलयता तें आजून समजना. ताकाच लागून 8 दिसां उपरांत लुकाचो शुभ वर्तमान आमी आयकतात. 8 दिसां उपरांत जेजू तांकां ह्या दोंगरार मागण्या करून घेवन वता आनी थंय तो आपली महिमा ह्या शिसांक दाखयता.